जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फावो जाला. जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 20 आनी 9 थावन वाक्य 20 आनी 9 थावन 30 आनी 4 म्हण आसा. लूक जुवांव पयलो अध्याय जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 29 to 34. दुसरे दिसा आपणा जरसीन येतल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप करता ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. म्हणून हांवें म्हणलें तें ताचेच विशयन. तो कोण म्हणून हांव सुनेनासलो, पूण ताका इस्रायलांत उगडापे करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ही साक्ष दिवंक तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारवेच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हणून हांव नेना आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तस्सो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी वस्तू देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दिता. आज जुवांव स्नान जाता जुवांवची व्हडली साक्ष जेजू विशयन. पूण जुवांव स्नान जाता जुवांवक देवान पयलेंत उगडापे केल्लें ताची वळख ताणें दिल्ली. ज्या मनशाचेर तूं पवित्र स्नान दितना पवित्र आत्मो देवून येता पारवेच्या रुपाकाल, तो उज्यान स्नान दिवंक घेवन सोदो. आनी जेजू विशयन तो साक्ष दिता. हांवें ताका दोळ्यांनी पळयलें म्हणटा आनी खंडी जावन थंय पळय हांवें तें देखलें आनी वस्तू तो देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दिता म्हणटा. आज देवाचो व्हरतो मोग तो क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता. देवाचो मोग ह्या संवसारांत परगट करूंक, देवाची वळख दिवंक. देव म्हळ्यार कितें, देव म्हळ्यार कितलो तो मोगाळ जावन आसा ताचे विशयी आमकां वळख दिल्ली जेजून. नाजाल्यार म्हाका आनी तुमकां आज देवाची वळख आसती ना कोणना. पूण जेजून ह्या संवसाराक येवन तो मोगाचो रूपकार जावन ह्या संवसाराक येवन ताणें आमकां ताची वळख दिली आनी देवाची वळख आमकां दिली. आनी आज आमी देवाचो मोग व्हरतो जावन आसा ह्या संवसारांत. देखून आमी चलतांगी ह्या आड पडटांगी तें तूं पळयताय म्हणटा किर्तनाच्या ग्रंथांत 139 अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यान सांगता, हांव चलतांगी ह्या आड पडटांगी तें तूं पळयताय, सगळ्यो म्हज्यो करण्यो ताका कळीत आसात. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो हांव आनी तूं ह्या संवसारांत कितें पुरा करता त्यो सर संगती देवाक कळीत आसात. देव सगळें पळयता. देवाचें उतरान एक कडेन सांगता, सर्वेश्वर देव आपल्या सिंहासनार बसून आसा जाल्यारय थंय तावन बागोवन आपल्या सेवकांचेर दिश्ट घालता म्हणटा. बागोवन देवाचें कितलें एक मोवाळ काळीज, जेजूचें कितलें एक मोगाचें काळीज तें. आनी तें आज तो मोग आमी ह्या संवसारांत अनुभव करीचे. कशें हरिएका जेजूच्या शिसांनी तो अनुभव केलो आनी बापाची वळख तांकां दिली. आनी सगळे थंय स्तेफानाक फातरायतना सयत सगळो बायबल तांच्या मुखार तो दवरता. नियमशास्त्रांत हांव कितें पुरा बरोवन घाल्लें आसा, कितें पुरा तें जारी जाल्लें आनी तें कितें संपूर्ण केल्लें जेजून सगळ्यो संगती स्तेफान ताका पात्रायतना सयत त्या लोकांक सांगता. फरिसेवांक शास्त्रींक कोण ताका पात्रावंक आयिल्ले तांकां सगळ्यो संगती तो उक्त्यान सांगता आनी देवाक तो पळोवंक शकता, जेजूक तो पळोवंक शकता. बापाच्या उजवाक बसलो म्हूण तो साक्ष दिता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजू आयला आनी जेजू आसा. आमी जेजूक साक्ष दिवंक आसा, आमी जेजूच्या मोगांत रावंक आसा आनी तो मोग अनुभव केल्ली केदीस ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लब्धून जियेनात, कुडीच्या ओडण्यांक लब्धून जियेनात. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग ताका पातकातावन मेकळे करता. देवाचो मोग ह्या खोटेपणांतावन मेकळे करता. देवाचो मोग वायटाच्या सक्तेतावन तो आमकां मेकळे करता आनी ताच्या मोगान तो दवरता. आनी खंयचेच खोट्या सैतानाची पदवी ह्या खंयचेच मारेकार, खंयचेच पिडाशरा ह्या कितेंच येनातले बरी तुका बरें करून सांबाळून दवरता. कित्याक ताच्या आश्रयाखाला आमी आसा. देखून आमी हे समजून काणगेचे देवाचो मोग कितें गे म्हणून. जेजू मोगूच तो कंप्लीट मोग. ताचे विशयन चड आनी चड विवरण आमकां जुवांवच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा.
आनी तो मोगा विशीं तितले उल्लेख करून सांगता की कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग सड्ड ताणें अनुभव केल्लो जुवावन आनी जुवां समांजेलांत ह्यो सर सर संगती आमकां वाचूंक मेळटात आनी आयची आमी आयकली जुवां जॉन द बॅप्टिस्ट हाची साक्ष आमी आयकली आसा कशें जेजूक तो साक्ष दिता फर्स्ट टायम ताणें बौतिस्म दिता बॅप्टिजम दितना तें जेजूक पळोवचें ताचे पयलें ताणें जेजूक पळोवंक ना जेजूक पळयलें आसतालें जेन्ना तो आवयच्या गर्भांत आसतना एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसतना केदाळ मरी मागीर तिका भेट करूंक आयली ते दाळा तो पवित्र आत्म्यान भरलो पवित्र आत्म्या सत्तेन भरलो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून तो अरण्यांत वचून वस्ती करूंक लागलो अरण्यांत मग्नांत बसलो कितलें देवान ताका रिव्हलेशन दिल्लें कितलें उगडापें देवान केलां हें आमकां सोर संगती तूं बायबलांत बरयल्लें नात पूण आमी समजून कान घेवयेत देवाचो मोग अनुभव केल्ल्यांक खंडीत ह्यो संगती देव खंडीत कळीत करता चड हित आनी चड जाणवाय तांकां दिता पवित्र पुस्तकाची समजुनी तांकां दिता आनी चड वायटा विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां तो राखून व्हरता कित्याक ताच्या आश्रयाकाल ताच्या पाकट्या पंदा आमी आसता जेजूकलेर सांगता एक कोंबी आपल्या पिलांक कशें पाकट्या पंदा दवरूंक पळयलें कितले फावटी हांव तुका पेसारलो म्हणटा जेरुसलमा विशयी सांगता आसतना जेजू आज आमच्या जिवितांनी तत्व मोग जेजू दाखयते आसा तत्व मोग आमी अनुभव करते आसा ह्या नव्या वर्सा आनी हें नवें वर्स आमी एक निर्धार कान घेया कितें जावं दी आमी ह्या संवसाराच्या कुशलकायेक आमी लबधून जियोवचें ना कुडीच्या ओडण्याक आमी दोशी करचें ना आनी दोळ्यांची पुसलावणी आमकां कितें पाडाव करूंक शकची ना कित्याक जेजू म्हजे सांगत आसा जेजूच्या मोगांत हांव रावता म्हणलो एक निर्धार आमी आज कान घेता जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्या भाव आनी भयणी हें सगळें वर्सभर आमी बऱ्यान जियेत कितेंत अनवरां अवघडां आमचे थंय येनातले बरी देव आमकां राखून व्हरतलो ताच्या मोगांत आमकां दवरतलो आमची तो जतन कान घेतलो आनी आमकां वायटांतले राखतलो देखून हो संदेश आज आमी कान घेवया आनी आमच्या जिवितांत सगळें कितें बरेंपण करूंक जाता आमी तें आमी करया जेजूक साक्ष जावन आमी जिया कशें जुवां बौतिस्तान जेजूक साक्ष दिली आमच्या जिवितांत जेजून केल्ल्या सर उपकारांक आमी साक्ष जावन उबे रावया खंय 4 जाण मेळटा आसतना म्हज्या जिवितांत कितें केल्लें जेजून केलां म्हणून हेरांक आमी सांगया ते जाल्यार सुवार्ता परगट जाता जेजूक महिमाय जाता आनी देवाचो मोग हेरांकी आमी वांटून दिता देखून हांवें आनी तुवें खंडीत जावन जेजूचो मोग अनुभव केला तो हेरांकी दिवंक आमी पेसाडया आनी हेरांचेर खंडीत जावन आमी आमकां देवान केल्लें बरेंपण एक साक्ष जावन आमी ह्या संवसारांत ह्या 2025 इयर्स ह्या वर्सा आमी सांगता जियेवया कित्याक म्हळ्यार हो वर्स जिबलेवाचें वर्स आनी हो महान जिबलेव आमी आचरण करना आसां आनी हो संभ्रम आमकां खंडीत मुखल्या दिसांनी हरियका दिसा म्हळ्यार आमकां आयकूंक मेळटलो आनी देखून हो संभ्रम आचरण करूंक आमी सुम्या सांगता रावया आमी सुम्या सांगता सर्व रितीचे कितें बरें आमच्या जिवितांत आयलां तें सगळें जेजूक समर्पण करून दिवन तशेंच कडेन आमी मागया तसो आमकां सुटका दितलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता श्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फावळचें कशें जेजो भगवंत मरिये देवाचे माये अमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो सदां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता